आवयक वंशाच्या खातीर भुरग्याचो गर्भपात करचो जायना पूण आवयक ट्रिटमेंट दिता आसतना अनापेक्षित तसल्या संदर्भाचेर स्त्रियेक काही गर्भपात करचे हक्क आसा गे कित्याक म्हळ्यार म्हाका समजता तुजी सूख ना म्हणटा की या जाल्लें जावं दी माय हांव तुज्या गर्भांत आसा म्हाका जीव दी म्हणून खंय तें कुडीन 100% आशिल्ली सगळी जिनी रडोवन गेल्यात म्हाका देवान तें दिवना हें दिवना खूब जाल्ल्या जिवाक शिक्षा दिवंक आमकां कोणायकी हक्क ना. थोड्या गांवांनी इतल्या म्हयन्या भितर एबॉर्शन करी येता म्हणून तांचे कानून आसता गांवांनी. पवित्र सभा कितें म्हणटा? समट आनी सावाला समर्थ आणि सावलां कार्यक्रमाक तुमकां समेस्तां की स्वागत म्हणटा. समट आनी सावाला आमकां आमच्या धार्मीक जिणेंत भावार्थी जिणेंत सभार नोमणेची सावलां येतात. तातूंत एक नोमणेची सावलां आसात मॉरल थियोलॉजी नैतीक जिणेक संबंद जाल्लीं सावलां आनी तांचे पैकी थोड्या वर्सां आदीं आनी आतांय जायत्या जाणांक मस्तू गोंदोळू आनी दुबावू आनी सावलां आसात आनी तीं जावन आसात गर्भपाताक आनी त्या भायर कॉन्ट्रासेप्टिव्स गर्भनिरोधकां आनी तशेंच असल्या इतर सावलांक संबंद जाल्ली दुबाव आनी समस्या आसात. आयच्या दिसा ह्या विशयांत आमी संवाद चलयता आनी आमचे संगी ह्या सावलांक आनी दुबावांक जाणवाय दिवंक आनी तशेंच आमकां समजून दिवचे खातीर आमचे संगी मानादीक दोतोर लिओ लासरादो आसा सांज सेमिनारींत प्राध्यापक. हाच्या आदीं तो आमच्या संगी संवादाक आयला आज हांगासर आसा. तुमच्या समेस्तांच्या नांवान फादर लिओ लासरादो तांकां हांव स्वागत म्हणटा. देव बरें करूं. समट आनी सावाला फादर आतां प्रस्तावना सांगिल्ल्या प्रमाणे पयल्यांचे सवाल ह्या एबॉर्शनाक संबंद जाल्लें आसा गर्भपाताक. थोड्या गांवांनी इतल्या म्हयन्या भितर 2 म्हयने या 3 म्हयन्या भितर एबॉर्शन करी येता म्हणून तांचे कानून आसता गांवांनी आनी थोड्या कडेन 8-9 म्हयन्या पर्यंतय गर्भपाताक करी येता म्हणून तांच्या देशाचे कानून सांगता. ह्या विशयांत पवित्र सभा कितें म्हणटा? फादर अनिल हे एक प्रस्तुत संवसारांत आसचे व्हडलें सवाल आनी एक व्हडलो समस्या म्हणून सांगयेत. पवित्र सभा मनशा जिवा विशयान कितें शिकयता हें गर्भांत आशिल्ल्या गर्भा भायर जल्मल्ल्या आनी चलच्या म्हजे बरी तुमचे बरी कितें क्रियाळ आसच्या आनी उतरप्रायर आसच्या मरणाच्या तेणीर आसच्या आनी कांय मरोंक आतांगडयेम नासच्या सक्कड मनशा विशयांत पवित्र सभा कितें शिकयता. पवित्र सभा सांगता गर्भांतावन मरा पर्यंत मनशा जिवाक ताचेंच म्हणलें मोल आसा. देखून गर्भांत सुरवेच्या घडये सुरू जाल्लो जीव तो ताचे इतल्याक आखेर जाता म्हणसर त्या व्यक्तीन आनी हर एका पेल्यान त्या जिवाचो गौरव करचो रक्षण करचें तो वाडोवंक आनी सांबाळोवंक आदार दिवचो कायदो हर एकल्याक आसा म्हूण सांगता. कारण कितें? कारण म्हळ्यार म्हजो जीव तुमचो जीव गर्भांतल्या बाळकाचो जीव उतरप्रायर आसच्या मलगड्यांचो मरणाच्या तणीर आसच्या मनशांचो जीव हर एक जीव देवाचो. गॉड इज दी ओनर अँड ऑथर ऑफ लायफ. म्हजो जीव तो म्हजो न्ही तो पगार देवान दिल्लो. हांव एक माली सांबाळणार. पेल्याचो जिवी म्हज्या हातांखाल ना तो देवाच्या हाताखाल आसा. म्हजी जबाबदारी सांबाळचो. देखून विज्ञानाच्या शिकवणेचेर हुंदून पवित्र सभा कितें शिकयता म्हळ्यार खंयच्या घडये मनशाचो जीव उब जाता त्या घडये तावन तो मरता म्हणसर तो सांबाळचो कायदो हर एकल्याचो. देखून कोणेय जायगोट
एका कोशाचो मनशा जीव हां. गर्भी सांबाळून म्हणटा आमी गर्भेस जावचें पळय हां त्या घडयेत हांव न्हू इतल्या म्हयन्यांक इतल्या दिसांक तो मनशा जीव म्हणचे पिरिना कित्याक विज्ञान म्हणटा मनशा जीव सुरू जावं सो केदाळा एक वीर्याणू अंडाणू सांगता या स्पर्म तांत्या सांगता एक ओवम सांगता मेळ्ळें त्या दाळा मनशा जीव सुरू जाता देखून विज्ञान सांगलेल्या 7 प्रकार पवित्र सभा म्हणटा जर त्या घडये तूं मनशा जिवाक गौरव दिनाय तर तुवें उपरांत दिवच्याक जल्माल्या उपरांत दिवच्याक मागीर हात पाय सोमासतना दिवच्याक अर्थ ना देखून सुरवेर तावन आखेर पर्यंत एक तत्व एक मोल जिवाक आसचें हां दोळ्यांक दिसनातले तवळ ताका मोल उणें दोळ्यांक दिसता आसतना चलता आसतना उलयता आसतना मोल चड न्हिदले तवळ मोल उणें पीड आयले तवळ मनशा जिवा मोल उणें म्हणलें खंयचेय काले म्हणटात दगलबाजी या अप्रामाणीक या हिपोक्रिटिकल म्हणयेत हां तलें तत्व पवित्र सभा मानून घेना देखून ओत्मो मनशाच्या जिवान केदाळा येता हां केदाळा मनशा जीव उपजाता एक कण आसतना आनी त्या घडयेत हांव न्हू जीव केदाळा चलता त्या दाळा ओत्मो चलता आमी म्हणटा ते दोळ म्हणसर त्या जिवाक गौरव दिवंक जाय तो सांबाळूंक जाय तो पोसूंक जाय म्हणून पवित्र सभा आमकां शिकयता देखून खंयच्याय म्हयन्यांत गर्भपात करयेत इतल्या दिसा करयेत म्हणून थोड्या कथोलिकां मदें इल्लीशी घुसपड आसा कित्याक म्हळ्यार हात पांय दिसनात तकली जावन आसना दोळे येवंक नात आनी कांय मनशाचें रूप येवना मनशाच्या रुपाक आनी कालें ताच्या शातेक लागून ताका मोल न्ही तो देवातावन उपजोवचो आनी सुरू तावन अखेर म्हणसर एक रितीन एक सारकें मोल आनी गौरव दिवंक जाय म्हणून पवित्र सभा शिकयता देखून खंयच्याय वेळार तो जीव आखेर करचें साधन प्रयत्न ते देवाक अपमान करचें तसलें आनी मनशाच्या जिवाक अगौरव दिवचें तसलें म्हणून सांगयेत आमच्या पवित्र सभेची शिकवण बारी स्पश्ट आसा ह्या लेखार पळोवंक गेला हय ओके दुसरें एक सवाल कितें म्हणून सांगल्यार अनएक्सपेक्टेड प्रेग्नन्सी म्हणटात अनापेक्षीत आतां चिंत्या कोणें जबरदस्तेन एक करणी केली अत्याचार केलो आनी ती स्त्री थंय आसली असहायक हेल्पलेस आनी तो वळू त्या स्त्रियेक एका दोळा ती गर्भेस जाली जाल्यार एबॉर्शन करचें हक्क तिका आसा गी या दुसरें कालें म्हूण सांगल्यार काजरे जिवितांत तो जावं पुरो तांणी क्रमांक घेतल्यांत गर्भेस्त जावंक नजो म्हणून तरी पूण तांच्या हाता भायर गर्भेस्त जाल्या स्त्री असल्या संदर्भाचेर अनापेक्षीत तसल्या संदर्भाचेर स्त्रियेक कांय हें कालें म्हूण सांगल्यार गर्भपात करचे हक्क आसा गी फ्रिडम स्वातंत्र्य आसा गी गर्भपात म्हणलें एका मनशा सो जीव काडचो म्हणून अर्थ मनशाचो जीव इतलो मोलाद देगी उरलें खंयचेंय कारण दिवन एक आनी एका व्यक्तीचो जीव काडूंक आमकां परवानगी ना मस्त कडेन कन्फ्युजन कितें म्हळ्यार भुरगें त्या आवयची एक वस्त या कुडीचो एक विस्वो या उलोवंक जायना तसलें दोळ्यांक दिसना तसली गजाल देखून म्हाका जाय जाल्ली बरी या म्हज्या कुटुंबाच्यान जाय जाल्ली बरी खरी येत म्हणलें एक सूख चिंताप आसा देखून आमी हर एकल्यान हांगा उडास दवरूंक जाय कित्याक म्हळ्यार हांवें केल्ल्या सुखीक या आनी कोणेय केल्ल्या सुखीक एका तिसऱ्या मनशाक शिक्षा लावंक नजो आतां चिंतया एक सादारणशें दाखलो काजरी जोडें भुरगीं तांकां आसात आनी एक भुरगें पोटांत उपजालां तें तांकां नाका आतां सूख कोणाची काजरी दादल्या स्त्रियेची घोव बायलांची शिक्षा कोणाक गर्भपात केल्यार गर्भांत आसा जाल्ल्या तुज्या सुखीक एका कितें म्हणटात अमायक इनसेंट म्हणटा जिवाक शिक्षा दिवचें कितलें सारकें तुवें केल्ली सूख आनी एकल्या लागाड काण सोमा करूंक जाता गी ती जायना ओके एक चिंतया तुमी सांगलें कारण कितें अत्याचार जाला वय गजाल बारी डेलिकेट आनी दुखाची बेजारायची त्या स्त्रियेचे कश्ट आमकां समजतात तिच्या गर्भांत ह्या कत्त्या वरवीं जर एक बाळकाचो जल्म जाला गर्भांत तिणें अपेक्षिसून न्हय तिच्या सुखी वरवीं न्हय आनी एकल्याच्या सुखी वरवीं आनी बलात्कार वरवीं जाला आतां परतून कारण हेंच राजांव हेंच तुज्या वयर बलात्कार जाला
चूक तुजी न्ही हां तूं आतां कोणा शिक्षा दिताय हम्म. तुज्या गर्भान जाल्ल्या देवान रचयल्ल्या मनशा जिवाक हम्म, हम्म, हम्म. गर्भांत आसले मनीस तो भुरगें मम्मी या माय म्हाका तूं लागाड काड हां. कित्याक म्हळ्यार म्हाका समजता तुजी चूक ना म्हणटा की या जाल्लें जावं दी माय हांव तुज्या गर्भांत आसा म्हाका जीव दी म्हणत हम्म. कोणीय मनीस सनीन आसुल्लो मतींत आसुल्लो भगणा आसुल्लो कोणेंय कांय चूक केल्या आपण म्हाका लागाड काड सांगना म्हाका बचाव कर म्हणटा पिडेंत आसतना डिप्रेशन आसले दडा सांगची गजाल ती पूण काळजांत तान भितरले भितर हर एका मनशा जिवंक कशें आसा हम्म. देखून तुजेर बलात्कार जाला तें समजता हां. तूं कांय भुरग्याची गरज ना तें समजता हां. पूण सांगाताच उपजल्लो जीव कसोय तो उपजोवन दी ओके हय तो आखेर करूंक आमकां कोणायकी हक्क ना हां. अशें म्हणटा आसतना एक आमी उडास दवरूंक जाय हर एक गर्भपात एकच लेख दवरूंक जायना देखून नितीशास्त्र कितें म्हणटा एक रूल काण घेवन तूं हर एकल्याक तूं फातकी तुवें केल्लें हें तें म्हणून आमी कितें फैसल उसारूंक जायना हां. काजारी जो त्या मदें जावचें गर्भपात भारी विशेष आनी खंडनार कित्याक म्हळ्यार जिवाक रक्षण दिवंक पोशण दिवंक त्या भुरग्याक सांबाळूंक तांकां हर एका रितीचो अवकाश आसा जाल्यारय त्या जिवाचो तिरस्कार करचो भारी बेजारायची गजाल हम्म. पयशांच्या अडचणी लागून विशेष दुबळीकायेक लागून थोडे बटी थोड्यांनी गर्भपात केलो क्षमा खंडीत न्हय हम्म. पूण ह्या पयल्या वर्गाच्या की दुसऱ्या वर्गाचें इल्लेशें जबाबदारी गंभीरता इल्लीशी उणी म्हण धरयत पूण आमी गर्भपातच म्हण दिवचें पडटा हम्म. हम्म. अत्याचार जाले आनी ह्या संदर्भाक लागून कोणेंय गर्भपात केलो त्या स्त्रिये विशयांत आमी कितें बिरमतुसारी जें तिणें केल्लें समजून आसून या ना आसून तिका साध्य जावंक ना तें लागून तें आनी सुरवेर आमी सांगलें कुटुंबां जावचें गर्भपात तिची जबाबदारी मस्त 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 उणी जाता हांगासर देखून हर एक गर्भपात एकाच सारकें असो म्हणलें आमी घेवंक नजो आनी जाता तितल्या मट्टान आमी हर एकल्यांनी कितें करूंक जाय म्हळ्यार जीव देवातावन येवचो देखून जावं अत्याचारांत ह्या खाजारी जिवितांत ह्या पयशांच्या अडचणी लागून ह्या हेर खंयच्याय लागून कारण लागून कोणीय गर्भपात करूंक बेसरता तांकां हर एकल्यांक आमी दिसो जाल्लो संदेश कितें म्हळ्यार देवान जर तो जीव तुज्या हातांत घाला तुका खंयच्या रितीन तो वाचोवंक जाता तें प्रयत्न करूंक जाय देखून वेळ भायली परिस्थिती म्हाका नाका आशिल्लें हांवें चिंतूंक नातिल्लें हांवें चूक आदारली हांव लग्ना भायर गेली हांवें लग्ना पयलें ही करणी केली पूण त्या कारणां लागून उपजल्ल्या जिवाक शिक्षा दिवंक आमकां कोणायकी हक्क ना बिकॉज वी कॅनॉट वायोलेट द रायट्स ऑफ ए थर्ड पर्सन दीस इज द प्रिंसिपल हो हें तत्व संवसारार आमी जियेत आसतना हर एकलें वापरता म्हजीं हक्कां तुवें कशें तें वायोलेट करयत आमी कोर्टाक येता बट ए चायल्ड कॅनॉट गो वय देखून मदर तेरेजान म्हळें झुजा वेळार इतल्या जाणांक जीवशी मारले म्हणून आखांतून बेजार पावची गरज ना जर एकली आवय आपल्याच गर्भांतल्या भुरग्याक जर जीवशी मारता हाच्याक व्हडलें वायट करनी ना आमकां समजता जायते फावटी विविध कारणां लागून स्त्रियो कश्टांत आसात भुरगीं नाका म्हूण बगता तें देखून हर एक हांवें परतून सांगचें हर एक गर्भपात एकाच रितीन आमी हें करचें मौल्यमापन करचें न्ही पूण हर एक गर्भपात तें एक वायट एक कितें म्हणटात जीव मनशा जिवाचो काडचो आनी तें खंयच्या रितीन आमी प्रोटेक्ट करूंक जाता तो जीव वाचोवंक जाता तें करूंक जाय हें म्हणटा आसतना थोडे फावटी थोडें कन्फ्युजन जावंक पुरो कितें आतां गर्भांतलें भुरगें हुशार ना जमाना वा आवय हुशार ना तेदाळा गर्भपात करयत गी म्हणून आतां पवित्र सभेचें ह्या नैतीक तत्व कितें म्हणटा म्हळ्यार डायरेक्टली वा शिदा एकल्याक वाचोवच्या खातीर आनी एकल्याचो जीव काडूंक जायना आतां आमी दोगां आसा हांवें वाचचें तर तुमी मराचे या तुमी वाचचें तर हांवें मराचें देखून कोणी एकलो येवन ऑस्टीन अनिलान वाचचे खातीर तुमकां लागड काडटा तें जायना तुमचो जीव मला दिगी म्हजो जीव मला दिगी गर्भांतल्या भुरग्याचो जीव मला दिगी आमी खंयचेय सुपर मार्केटीन गेल्ले बरी पयशे मोल तुमच्या जिवाक चड मोल म्हज्या जिवाक उणें मोल दॅट्स वाय लायफ इज इनवॅल्युएबल म्हणटा हांव म्हळ्यार मोल अदीक म्हळ्यार मोल बांदूंक जाय जायना देखून एकल्याचो जीव काण आनी एकल्याक वाचोवंक जायना देखून
अवयवांच्या खातीर भुरग्याचो गर्भपात करचो जायना पूण आवयक ट्रिटमेंट दिता आसतना चिंतया आवयच्या गर्भांत हें आसा कॅन्सर आसा सांगात तसं भुरगें आसा आतां डाक्टर म्हणटा कॅन्सर ट्रीट करी जाय कित्याक म्हळ्यार तें सोडलें तर भुरगेंय मरता आवयय मरता ओके आवयय मरता भुरगेंय मरता आतां कितें करचें ट्रिटमेंट दिवचें ट्रिटमेंट दिता आसतना केमोथेरपी दिली आनी हें करून दिलें त्या प्रोसेसार त्या प्रक्रियेंत भुरगें मेलें तें एबॉर्शन न्हय कित्याक म्हळ्यार आवयन जावं वयजान जावं भुरगें नाका म्हणून ट्रिटमेंट केल्लें न्ही ओके बगर आवयक वाचोवच्या खातीर केल्लें देखून इट इज कॉल्ड इनडायरेक्ट एबॉर्शन म्हणटात तांचो शब्द एबॉर्शन या गर्भपात आसा जाल्यार त्या भुरग्याक लागाड काडच्या खातीर केल्लें न्ही आवयक वाचोवच्या खातीर केल्लें देखून जर आवयचो जीव रिस्केर आसा भुरग्यांक गर्भांतल्यान काडून भायर उडोवन ट्रिटमेंट न्ही आवयक ट्रिटमेंट दिता आसतना भुरगें मेलें ओके त्या दाळा तें एबॉर्शन म्हणूंक जायना इट इज कॉल्ड इनडायरेक्ट एबॉर्शन पूण थोडे फावटी कितें आसा म्हळ्यार गर्भांतल्या भुरग्याक सोमा पाय येवनात या तशें जावंक पुरो अशें जावंक पुरो म्हणून थोडे रिपोर्ट दिवन भुरग्यांक काडूंक जाय म्हणून सांगलें जाल्यार असल्या संदर्भारी पवित्र सभा कितें शिकयता म्हळ्यार मनशा जीव तो खंयच्याय रुपान आसो तो ताचेटल्याक धरणीक येवंक जाता वखदां मुखान तो वाचोवंक जाता पांय नात हात नात म्हणून ताका आमी बटाटे टोमॅटे बरें नात उडयल्ले वरी मनशा जिवा उडोवंक जायना तशें पळोवंक गेल्यार हांवूय आतां सारको आसा म्हणून म्हाका गॅरंटी ना 100%. वय आतां म्हाका बगता पूण उरल्यांक हांव सारको आसा तशें म्हणून म्हाका काण उडोवंक जाता गे खरी एक मनशा थंय कांय मनी उणेंपण आसाच तशें जल्मोवन येवच्या बाळका थंय ताचो पांय सोमाना ताचो हात सोमाना बोटां सोमा येवनात आनी मोत सोमा वाडची ना म्हणलें कारण घेवन आमी तो आखेर करूंक जायना कित्याक म्हळ्यार असल्या मनशांत हांव न्ही असल्या जिवांत हांव न्ही देवाक संवसाराक महिमा दिवची आपली महिमा परगटची शाती देवाक आसा आनी आमकां जायते दाखले ह्या संवसारांत आसात खंय तें कुडीन 100% आशिल्ले सगळीं जीं रडोवन गेल्ल्यात म्हाका देवान तें दिवना हें दिवना देवान म्हाका कितें अशें केलें तशें केलें कुडींत सगळें उणपण आसून पिडा शिडा आसून हात पांय नासतानाय देवाची होगळीक गावचे आनी आपल्या आवय बापाय कीर्त हाडिल्ले आनी संवसाराक प्रेरण जाल्ले व्यक्ती आसात देखून कोणीय मनशांनी तांच्या चिंतपा प्रकार म्हाका दिसच्या प्रकार दाक्तेराक समान आम दिसता रिपोर्ट समान दाखयना म्हणल्या खातीर तें नाका म्हणचें तो सोलो गर्भपाती युजेनीक एबॉर्शन म्हणटात म्हळ्यार गूड ब्रीड म्हाका जाय ही गूड ब्रीड न्ही हे मनीस समान पूण तो म्हाका नाका म्हणचें तसलें चिंताप आज मस्त आसा तसलें काडून उडोवंक जाय देखून मनशा जीव गर्भांत आसतना तो वाचोवंक पळयचे सोड तो आखेर करूंक पळोवचो न्ही खंयच्याय कारणाक लागून एक मात्र कारण केदाळा आवयची भलायकी बरी ना आनी आवयक ट्रिटमेंट दिता आसतना भुरगें मेलें तो गर्भपात जायना वी कॉल इट इनडायरेक्ट एबॉर्शन तें एक मात्र एक्सेप्शन पवित्र सभा सांगता उरले हर एका संदर्भारी खंयच्या मापान जाता त्या मापान जीव आमी सांबाळूंक जाय आनी एक विशय हो सामान्य जावन एक भुरगें जल्मता आसतना चेडोगी चेडूंगी म्हूण विचारतात म्हळ्यार वळख तशी धरतात चेडो या चेडूं जावन थोडे फावटी आमकां अशें पळोवंक मेळटा कांय म्हणटा जाल्यार थोड्या मनशां थंय चेडूय न्ही चेडूय न्ही एक तृतीय लिंग अशें म्हणून आमकां पळोवंक मेळटा आनी थोडे फावटी ह्या मनशांक पळोवन तामाशे करचे आसतात आनी हेरांनी तांकां केळकुळां करचीं हांसचीं आसतात आमकां थोडे फावटी मनशां खंय टोल गेटी कडेन या खंय रेल्वे स्टेशनांत आनी पुरो पळोवंक मेळटात कांय हातांत दिल्लो आवाज करना फुडें तांकां थोडे पयशे दितात आनी पुरो अशें ही मनशां अशें कित्या खातीर जल्मतात अशें म्हळ्यार खंयच्या कारणा खातीर जल्मतात कांय विज्ञान ह्या विशयान सांगूंक शकता की ह्या असल्या मनशां विशयांत आमी पवित्र सभेंत कशें तांकां पळोवंक जाय खंयच्या दृश्टेन कशें समजोवंक जाय गे म्हणून हय तुमी सांगिल्ले सवालाक जाप भारी विस्तार आसा पळय कित्याक म्हळ्यार हो विशय भारी काल म्हणटा कॉम्प्लेक्स म्हणटा संकीर्ण मनशाची सेक्शुआलिटी म्हणटा कितें म्हणटा लैंगिकता अजून विज्ञानाक संपूर्ण रितीन समजोवंक असाध्य जाला कित्याक म्हळ्यार तितले ताका डायमेन्शन्स वा कुशी आसात
आमकां एक कूस चडाव जावन दिसची कितें म्हळ्यार आमचें बायलें फिजिकल एनॉटमी लिंग जायत दादल्यांक आनी स्त्रियांक सामान्य जावन मेजॉरिटी म्हणटा आमी कितें आसा तें हांवें ताचेर होंदो न्हू आमचे समाज आमचें चिंताप आमचें आचरण आमची संस्कृती आमी बांदल्या पूण संवसाराच्या सुरवेतावनूच आमी पळयत पुस्तकांत हें वाचता हांव कित्याक म्हळ्यार मनीस जल्मात आसतना विविध कारणां लागून आपल्या लैंगिकतेंत ही संकीर्णता घेवन येता दादलो स्त्री जावन मात न्ही दादलोय न्ही स्त्रीय न्ही थोडे फावटी दादल्या बरी दिसता पूण भोगणांनी आपल्या संबंदांत तो ह्या भितरले भितर आपूण चली म्हूण चिंता ह्या चलये बरी दिसता आपूण सोलो म्हूण चिंता आजकाल आतां ह्या विशयांत इल्लेशें अध्ययन केलें तर LGBTQ म्हणटात लेस्बियन गे ट्रान्ससेक्शुअल बायसेक्शुअल आनी क्यू म्हळ्यार क्वियर कित्याक म्हळ्यार तेशेंय न्ही अशेंय न्ही मस्त तरांचे ओरिएंटेशन सेक्शुअल ओरिएंटेशन म्हणटा आमी नाजाल्यार पॅथॉलॉजीज म्हणटा असले परस संकीर्णता आसा देखून असली गजाल आसता आसतना आमी हर एकल्यांनी एक मतीन दवरूंक जाय कितें गे म्हळ्यार हे मनीस म्हजे बरी ना या तुजे बरी ना पूण हे मनीस खंयच्या कारणाक लागून त्या रितीन जल्मल्यात या त्या रितीन तांकां भोगता म्हणलें विज्ञानाक कळीत ना मेडिसिनाक या वैद्यक क्षेत्राक आज कळीत जावना सायकॉलॉजीक कळीत जावना समाज या सोशल सायन्साक कळीत जावना आमकां धार्मीक रितीन हाका एक संपूर्ण रितीन जाप म्हणली ना देखून अशें आसता आसतना तांकां पातकी म्हूण वळावचें ते मनीस खोटे या तांकां देंवसार लागला या ते समाजांतल्यान भायर वचोंक जाय या तांकां आमी उरल्या वट्ट बरसोंक सोडना जो असलें चिंताप काडचें म्हूण पयस सभा परत आनी परत सांगता हांवें वडोल सांगलें तुमकां भुरगें या मनीस खंयच्याय रुपांत आसूं म्हजे बरी आसूं दी या म्हजे बरी ना आसूं दी तुज्या चिंतपा प्रकार कसो मनीस आसा जे त्या चिंतपा प्रकार नान तरी तो मनीस म्हणल्यार एका कारणा खातीर ह्या सगळ्यांक आमी मनशा गौरव दिवंक जाय तांचे कडेन बरें करून उलोवचें तांकां खाण जेवण आनी हेर मनशांक कितें गरजो आसात जियोंक तसली सवलताय दिवची तांकां कामाचो अवकाश दिवचो तांकां शिकपाचो अवकाश दिवचो तांकां तमाशे करनासतना रावचें हें सगळें करूंक जाय हें भारी गरजेचें कित्याक म्हळ्यार संवसारार आज तुमी वडोलच थोडे सांगले बरी तांकां बहिश्कार केला आनी मस्त जाणांनी तें सैतानाक बगयल्लें तांच्या फातकाक लागून आयिल्लें या तांच्या खोटेपणाक लागून आयिल्लें म्हणल्यार आमकां येदोळ म्हणसर कित्याक तीं तशीं आसात म्हणल्यार जापना अशें देव जाणा कोण ना पूण आमी मनीस जाल्ले आमकां येदोळ तें समजोना आनी देवाची मांडावळ मिस्तेरा बरीत अजून मिस्तेर जावन उरला मस्त संगती आमकां अजून समजना देखून कोणेय तसल्यांक अगौरवान तांची हक्कां कितें म्हणजे सामान्य मनशांक आसचीं हक्कां दिनासतना तांकां तिरस्कार करचो तांकां शिक्षा दिवची तांकां समजनासतना रावचें तसलें करूंक नजो म्हणलें एक लिसांव एक तत्व आमी हर एकल्यांनी उडास दवरूंक जाय कित्याक म्हळ्यार सामान जावन आमी भाग्यवंत तें पातकी म्हणलें चिंताप तें वायटा कारण जाता देखून तें एक आमी खाण सोडूंक जाय आतां ते मनीस कित्याक तशें करतात जाय जाय म्हण करतात गी उद्देशपूर्वक करतात गी या तांकां कळीत नासतना करतात गी हांवें वडोल सांगलें बरें आमचे कडेन जाप ना पूण अशें म्हणटा आसतना ते तशें जल्मल्यात स्वाभावीक रितीन तांची कांय चूक ना तशें म्हळ्यार तांणी कितेंय करियेत गी तें सवाल मॉरलाचें या नैतिकतेचें हांव आतां ह्या नमनेन म्हज्या कुडींत ह्या लैंगिकतेंत जल्मला म्हाका चलयेतय एट्रॅक्शन आसा तशें म्हणून हांवें म्हाका कितें जाय तें करियेत गी या तृतीय लिंगाची तांकां असले भोगणां आसात देखून तांच्या भोगणा प्रकार तांच्या कुडीच्या वडणे प्रकार तांणी कितेंय करियेत गी हे सवाल हर एकल्यांनी विचारूंक जाय आमची फिजिकल आमचें सायकोलॉजिकल आमचें स्ट्रक्चरल मेकअप कितेंय दॅट इज गिवन टू अस आमकां कांय बदलूंक जायना तांचे पूण वॉट वी मेक ऑफ अ फिजिकल स्ट्रक्चर आमचें सायकोलॉजिकल हें ती म्हजी जबाबदारी आनी हांगासर नैतीक सवाल उब जाता कितें गे म्हळ्यार आतां तांणी काजार जावं येत गी म्हणलें सवाल तांणी याजक जावं येत की धार्मीक जिणेत की वसयेत की म्हणलें सवाल हांगासर मॉरल हें येता ती कशी आसात म्हणल्याचेर आमी तांकां फाड बरी खोटी
तें म्हणून आमी जज करूंक जायना. हम्म. आतां हे सवाल बारी कॉम्प्लेक्स अगेन कित्याक म्हळ्यार एक याजक जावचें आनी कुटुंबा जिविताक सरवोवचें ही दोनी आपोवनी. दीज आर कॉल्स. हम्म. दीज आर नॉट एब्सोल्यूट रायट्स. हम्म. हांव दादलो जावन जाल म्हणून देखून हांवें काजार जायजेच बाय हूक ऑर क्रूक तले रायट कोण आयकना. दॅट इज सच रायट्स नॉट एक्झिस्ट. हम्म. म्हाका पाद्री जायजेत या धार्मीक जायचे सिस्टर जायजेच म्हजी लैंगिकता कशी आसूं दी. सच रायट्स डू नॉट दीज आर नॉट ह्युमन रायट्स. ओके. दीज आर ओकेशन्स. हां. चिंत्या कुडींत ऊन आसा हां. तस जाल्यान हांव लग्न जाता म्हूण सांगलें तर देर इज अदर पर्सन इनवॉल्ड आनी एकलो व्यक्ती आसा हम्म. आनी ह्या ओकेशनाक एक उद्देश आसा. काजार जावचें लग्न जावचें की देर इज अ पर्पज. Okay. इट इज यू डोंट मॅरी फॉर युअर सेल्फ. तुज्याच खातीर तूं काजार जायनाय. इफ दॅट इज द थिंग देन द पर्पज इज लॉस्ट. तुवें याजक जावचें धार्मीक जावचें तुज्या खातीर न्ही देवा खातीर आनी फेल्या खातीर. एवरी ओकेशन एज अ पर्पज. ह्या संदर्भार लैंगीक न्यूनते आशिल्ली या उणेपण आशिल्लें या एम्बिग्विटी म्हणटा हांव आपले अनसर्टनिटी आशिल्ल्यांनी असल्या जिविताक कशी येतगी म्हणल्या सवालाक आमी सबार रितीन पळोवचें पडटा. हां. एक आमचे धर्म कितें सांगता, हम्म. आमचें कल्चर संस्कृती कितें सांगता, हम्म. हम्म. आमचे संप्रदाय आनी कितें सांगतात. आनी आनी ह्या बेसा वरवीं ह्या ओकेशना वरवीं इनवॉल्व जावचें आशिल्लीं मनशांक कितें जाय हें सगळें घेवन आमी एक निर्धार घेवचें पडटा. देखून हांवें सांगलें हे एक संकीर्ण विशय हो. ओके. सामान्य जावन लग्न जावचें कोणें हां. एका साद्या नॉर्मल आमी कितें म्हणटा दादल्यान आनी एका स्त्री कडेन. आनी अशें जाल्ले वरवीं तांचें कॉम्प्लिमेंटारिटी म्हणटा आमी सायकोलॉजिकल एकामेका पुराक जावचें फिजिकल कुडीचें मतीचें रिलेशनल संबंदाचें तें सम पडटा. आनी एक कुटुंब बांदूंक सांगाताच भुरग्यांक जल्म दिवंक आनी तांच्या वाडावळीक जाय आसचें वातावरण हाडूंक जाता. तेंच चिंत्या सलिंग कामी या तृतीय लिंगाच्यांनी कुटुंब बांदूंक भायर सरलें तर आंतल्यो जायत्यो संगती नात असाध्य. तर तें लग्न खाली लैंगीक ओडणे खातीर गी. जर लैंगीक ओडणी मात्र घेवन लग्न जावचें तें लग्न न्ही. लग्न न्ही. ओके. इट इज ओन्ली फॉर सेक्शुअल प्लेजर सेक्शुअल ग्रेटिफिकेशन. आनी आमी खाली लैंगीक करणी जस्टिफाय करन कुटुंबदारी येत तांकां हक्कान बी येत म्हणलें व्हडलें सवाल. कशें करयेत म्हणलें व्हडलें सवाल. देखून एकलो चिंत्या सलिंग कामी या याजक जाता भायर सरता पळय स्पश्ट रितीन सांगता जर जल्मांत हांव एकल्याक असली ओडणी आसा स्वलिंगातय आपल्याच लिंग आशिल्ल्या मनशांतय ओडणी आसा तस जाल्यार याजक जावंक या धर्मीक जावंक अवकाश ना. जर बदलोवची आनी हें जावची लक्षण आसात तर ताणें सुमार वड्डीच्या 2-3 वर्सां पयलें आपूण बरो जाला म्हणली एक रुजवात ह्या लक्षणां दाखयल्या तस जाल्यार अवकाश आसा. ओके. कित्या खातीर त्या मनशाक हें करूंक याजक जावंक धर्मीक जावंक जाय. पयल्या सुवातेर याजक जावचें धर्मीक जावचें एक आपोवणें. देखून कोणेंय वटोन म्हाका याजक जावंक जाय म्हणून म्हणूंक जायना. इट्स ए गॉड्स कॉल. देवाचें आपोवणें. आनी देवाचें आपोवणें तें तुजे खातीर न्ही तें पेल्या खातीर. जर एक सलिंग कामी व्यक्ती याजक जाता आमी चिंत्या याजकांकी आनी ताणें सेवा करच्या लोकांकी कन्फ्युजन. कित्याक म्हळ्यार एक दादलो याजक थंयसर आसा देखून थंय दादल्यांक हो मनीस एक दादलो जावन आमचे कडेन कशें उलयत हाचे संबंदांत कितें आमकां एक्सेप्ट करीत कितें एक्सेप्ट करना जावन तांकां स्पश्ट आसा. तेंचो एकलो सलिंग कामी गेलो जाल्यार थंय लोकांकी कन्फ्युजन आनी तुकांय तुज्या भितरच एक कालें म्हणटात घुस्पड आनी आमकां आसची मस्त गणितां हें स्पश्ट करता. कित्याक म्हळ्यार धर्मीक जावन या याजक जावन असले मनीस कळीत नासतना या हेरांक कळीत नासतना जाल्यात तर तांचे जिणेंत मस्त कश्ट आनी घुस्पड आयल्यात. पेल्याची सेवा करच्या बदलाक आनी देवाक होगळी दिवच्या बदला तांची जिणी भारी घुस्पडाची आनी कश्टांचीच जाल्या. देखून पवित्र सभा हे सगळो अनुभव घेवन तांकां कितें सांगता गे म्हळ्यार तसल्यांक
एक भगवान जिनी जिवंक साद्या रिती बरी हर एक मनशा बरी अवकाश असाच कोणाय की भगवंतपणाचे ते म्हळ्यार ते दॅट इज द हायेस्ट ओकेशन देवाक मन होवची जिनी जिवोवची भगवान जिनी जिवोवची दॅट इज द हायेस्ट ओकेशन पूण कितें आमी मिनिस्टिरियल प्रिस्टूड म्हणटा आमी याजकपणाची या धार्मीकपणाचे विशेष आपूण तसल्यांक गेले तर तांकां देवाची सेवा जावन दी आपूण सरी जाली जिनी जिवंक जावन दी कश्टांची देखून तांकां अवकाश ना हेंच वाद घेवन कुटुंब जिविताकी तसल्यांक संबंध करयत कित्याक पयस सायबा असले संबंध मानून घेना कित्याक म्हळ्यार कुटुंबांतावन अपेक्षुचे कुटुंबाचे कितें उद्देश आसात कुटुंबांतावन कितें सामाजीक आनी पेल्याक जावची सेवा आसा असल्या संबंध वरवीं येना मेळना देखून तुमी सांगाता समसंगेत आनी तुमी तुमच्या कुडीच्या ओडणी खातीर आमी सांगाता समसंगेत पूण तें लग्न जायना तें कुटुंब जायना ओके आनी थोडे बोटी थोड्यांक मन जातींतय सेक्शुअल एट्रॅक्शन आसा मेल्ल्या मोड्यातय सेक्शुअल एट्रॅक्शन आसा आतां आमी तांकांय काजार जावं सोडचें गे तुमी तर आमी जल्मातावनच अशें बाय नेचर वी आर सो वॉट इज सो रॉंग विथ अस वाय नॉट म्हळ्यार तर आमी हर एकल्यांक सोडचें पडटा पिडोफिलिया ल्हान भुरग्यांक तें मायनरान तें एट्रॅक्शन आकर्शण तांणी खंय स्टडी करन या बूक वाचून तांच्या कुडींत आयिल्ली न्ही ती तांचेंय तें कुडींतलें उणेंपण तशें म्हळ्यार कोणें एकलो भुरगो दिता म्हणून तांकां काजार करचें जायना आमी वस्तू सांगती हें बाजार मन जाती तें एट्रॅक्शन आसा म्हणून एक मन जाता आनी ताका दिवचें आनी तुमी काजार जाय म्हणचें गे नेचर इज वन थिंग ओके बट वॉट वी मेक ऑफ अ नेचर आमचें कूड आनी आमचें कितें म्हणटात प्रकृती कितें म्हणटा आसात ताचे वयर आमकां कंट्रोल करूंक देवान आमकां खोशेट दिला आनी एक बुदवंतकाय मत दिल्या देखून नैतिकतायेची तय आनी पयस सायबा देखून जायते फावटी लोकांक पसंद जावचें सांगना पूण कितें नीज कितें सत तें उखलून दवरता जायत्यांक बेजार जाता जायत्यांक दुखता जायत्यांक समजना दॅट वी अंडरस्टँड बिकॉज इट्स पयल्यान सांगलें बरें इट इज संकीर्ण विशय आमकां हर एकल्यांकी अशीच म्हणून जापना आनी सगळ्यांक एकच जाप म्हणून आमकां दिवंक जायना त्या मनशाक होंदोन त्या परिस्थितीक होंदोन आमी गरजेचें पूण परत्यान आमी दामून सांगचें इतलेंच हर एकल्याक आमी मनशा गौरव दिवंक जाय तांकां कीड ते फातकी ते हेमकोंडा येतात ते खोटे ते सैतानाचीं भुरगीं तांणी वायट आदारलां तांकां शिक्षा शिराप हें आमी सोडचें कित्याक म्हळ्यार हर एक मनीस देवाची रचना कुडींत आसूं दी तांच्या लैंगिकतेन उण आसूं दी हर एक मनीस देवाची सोबीत रचना पूण तातूंत एक मिस्तेर आसाच आमकां समजनातले विशय मस्त आसा आतां एक व्यक्ती अशें पळोवंक चल्या बरी दादल्या मनशा बरी दिसता पूण ताका भितरल्या भितर मानसीक रितीन कितें बघता म्हणून जाल्यार आपूण एक स्त्री चली म्हणून बघता आनी ताजे भितर मस्त तळमळे घुसपडू आसता ताजे लागीं कशें बुरसोवचें लोकां लागीं सोलो जावन गी या चली जावन गी म्हणून देखून भितरल्या भितर एका रितीचो वत्तड कारण म्हणून जाल्यार आपूण चलीत स्त्रीत म्हणून देखून तो मनीस व्यक्ती अशें चिंता काले म्हणून जाल्यार आंतून एक सुडका जोडून घेवचे खातीर आपूण लिंग परिवर्तन करता म्हणून चिंता म्हळ्यार तातूंत सुडका मेळचे खातीर ताका आनी तो लिंग परिवर्तना खातीर येता म्हळ्यार सोलो दादलो आसलो स्त्री जावंक वता हें सारकें गी तो काल म्हणटा म्हणून जाल्यार आंतून सुडका जोडचे खातीर म्हणून हें सारकें गी या सूख गी कितें म्हण ताका तो उद्देश सुटका घेवचे खातीर म्हणचें पळय एका मनशाक कोणाक भितरले भितर कन्फ्युजन आसा ताणें भायल्यान कितें चेंजीस केलें जाल्यार ती घुसपड वसांच ना वय भायले आमी आमचे विश्व खंयच्या रितीर बदलले ती घुसपड उरता आतां भायले विश्वे आनी भितरलें भोगप वय ह्यो दोन संगती सांगता गेल्यार एक मनीस आमी सदांचें सामान्य नॉर्मल आमी म्हणटा असो जाल्यार घुसपड आशिल्ल्या मनशांनी तांकां भायल्यान विश्व कांय बदलिल्यार ही भायले विश्व कांय ट्रान्सप्लांटेशन सेक्स ट्रान्सप्लांटेशन म्हणटात केल्यार संबंदांत विज्ञान सांगता संबंदांत ती घुसपड उरताच ती घुसपड उरताच आनी एक नॉर्मल कितें रिलेशनशीप त्या व्यक्तीक जिवोवंक भारी कश्टच कित्याक म्हळ्यार अशें मस्त संदर्भ आयल्यात आनी जायत्यांनी मस्त पयशे करसून हें करन जिवा कापाय करन हें केल्लें पुरो आसा सवाल इतलेंच हर एका मनशाक कुडींत ताचेंच म्हणलें उणेंपण आसा
आमकां सारकें आशिल्ल्यां की थोडे बटी आमी चुकोन पडटा हांव या आमकां हें आमचें म्हणलें उणेंपण आसा आमी कुडीन बदलोवच्या बदलाक आमच्या बिहेवियरांत बदलोवंक साध्य आसा आमच्या रिलेशनशिपान बदलोवंक आमकां केदाळे साध्य आसा देखून आमी मनीस मन जातींक दे आर कंडिशन्ड ओके थिंग अशें जल्मल्या उपरांत तूं कितलें एज्युकेशन दी कितलें तांकां सूख सारकें समजय तांकां समजना पूण मनीस जाल्ले आमकां आमच्या लिमिटेशना वयर आमच्या उणेपणा वयर समजणी जोडून ओके आनी कितें कूड बदलून न्ही मत बदलून आमच्या काळीज बदलून आमचे बिहेवियर बदलून आमची चाल बदलून जिवंक साध्य आसा हें आमकां पवित्र पुस्तकांत साबार दाखलें आसा प्रद्वार जातना सांपडले स्त्री आनी हेर पातकी मनशान बदलो देखून हें कुडीचें उणेंपण आकर्शणाचें उणेंपण आमकां जर कितें म्हणटात अनैतीक संबंदाक प्रद्वाराक कारण जाता जाल्यार आमकां केदाळे बदलोवंक जाता म्हाका हें कस भोगता कन्फ्युजन भोगता हें जाता तशें म्हणून आमी आमची देवान दिल्ली कूड ती बदलोवन हें करचें तें एक व्यर्थ प्रयत्न आनी तातूंत कितेंय साधन जायना देवान जर अशें रचलां म्हाका हीं 5 बोटां एकूच लेखा जाल्यार बरी ही लांब आनी वयर म्हाका सोबीत दिसना देखून हांव नीट करता ना देवाची मांडावळ म्हाका 2 दोळे मुखार घाल्या फाटल्यान एक घाल्या बरो आहलो फाटल्यान कोण लोक कालें करता देखून हांगा ना देवान कितें तुका तुज्या कुडीन दिलां तसो उद्देश समजूंक हांवें प्रयत्न करूंक जाय आनी ताच्या प्रकार आमच्या आपोण्याक सरी जावन आमी जिणी जिवंक जाय पवित्र पुस्तकांत ती तुका कितें म्हणटात युनक्स या आशिल्ले नपुंसक आशिल्ले पूण देवाचें उतर आयकून बरी जिणी जियेल्ले घटाळ देखून कोणाय की पवित्रपणांतल्यान पयस वचूंक देवान कश्ट दिल्यात हांवें काल्याक हें करिचें ना समजूंक कस जाता स्विकार करूंक कस जाता पूण हर एकल्यानी आमी कितें करूंक जाय म्हज्या जिवान म्हाका दिल्ल्या दिवात हांवें कशें बरे रितीन नैतिकतेंत या सगळ्या मानवाच्या रितीन हांवें जिवेत म्हणलें सवाल आपणाकच विचारूंक जाय आमकां सगळ्यांक जापी आमचे कडेन नात हांवें सुरवेत सांगलें बरें आमकां हर एकल्यांक आतां पयसां म्हाका बरोवन दिचें अशें अशें करिचें म्हणून आमचे कडेन जापी नात जाप भोवशे देव रचणार दिवंक शकता कोण ना पूण आमी मनीस जाल्ले आमी प्रयत्न मात करयेत ओके फादर आता एक निमाणे सवाल तुमच्या लागीं विचारता आयच्या संवाद कार्यक्रमात वडलो हो विशय प्रस्ताव केलो काले म्हणल्यार सालिंग कामीच्या काजारा विशयांत आमी संवसाराचेर हांवें अशेंत पळयत आसतना गुगलांत पळयत आसतना एक संगत पळोवंक मेळ्ळी कारे म्हणल्यार लागीं 29 राष्ट्रांनी असलें कानून आसा काले म्हणल्यार सालिंग कामिनी सप्टेंबरीत काजार जावन गौरवान समाजांत जियेव येता म्हणून आतां ही कानुनां करिचें जाल्यार तें भोवमतां जायचें तांकां तशें म्हणटा आसतना सडावत लोकांनी तें स्विकार केला म्हूण अर्थ ताजो पूण आमी पवित्र पुस्तक आयल्या जाल्यार आमकां पवित्र पुस्तकांत पळोवंक मेळटा सोदोम आनी गोमारांत असली ती एक साल आशिल्ली देखून देवाक तें बरें लागूंक ना आनी तांकां गंधकाचो उजो घालून तांकां नाश केलें तशें म्हणटा आसतना देवाक तें स्विकार न्ही आनी जावंकी पुरो ह्या पवित्र पुस्तकाच्या आनी धार्मीक आदाराचेर थोडीं मनशां काले म्हणटात म्हूण सांगल्यार ही मनशां खोटी मनशां सालिंग कामी ही मनशां खोटी मनशां शिरा पडलेलीं मनशां अशें म्हणचें आमकां पळोवंक मेळटा आनी एका कुशीन संवसार असलें स्विकार करून मुखार वयचेंय पळोवंक मेळटा हे 2 संगती आमकां पळोवंक मेळटात एका कुशीन धार्मीक संगती आनी एका कुशीन संवसारांत समाजांत अशी कानुनां रचचें हें कशें वता दोनी सांगता वचून साध्य आगी या खंयचें सारकें ह्या दोनां मदें खंयचेंय कानून मेजॉरिटी या चड लोकांनी मानून घेतलें देखून तें कानून जालें ती गजाल एक चड लोकांनी या सक्कड लोकांनी मानून घेतलें तें कानून जालें पूण तें कानून निती प्रकार गी म्हणल्यार आनी एक सवाल देखून 2 गजाली आसात चिंते आतां फाल्यां लोक सांगता आमकां आयतारा मीस नाका आमकां शुक्रारा या ब्रेस्तारा मीस बरें कित्याक म्हण आयतारा फूल डे फ्री जाता जाळ मस्त आमकां कामां करयेत आत वयर गेला सांगलें जाल्यार चिंती आतां पिरगजेंतल्या 99% लोकांनी वत वयर गेलो आमकां तें शिफ्ट करूंक जायना देखून चड लोक मानून घेता देखून तें सारकें न्ही फाल्यां फटी मारचें चिंतया फटी मारल्यार बरें मस्त बटी आमकां फायदो जाता देखून आमी फट ती फट म्हणली वायट न्ही बरें म्हणून हात वयर गेला
चक्कडान हात वयर गेलो देखून पोटाली ती बरी म्हणून सारकी म्हणून जायना जिवेशी म्हणल्यार बरें कित्याक लोक सडला देखून कितले जाण मानून घेतात इल्ल्या जाणांक आमी काडया देखून वायट मेजॉरिटी या वोट घालून सामे करूंक जायना आतां जायत्या देशांनी हें कानून आयलां तर चड जाणांनी हें ओपवालां देखून हांवें तुमकां उडोवले एक दाखलो दिलो तशें म्हळ्यार आनी एक थोड्या तेंपांनी म्हणटात आमकां मनशां कडेन लैंगिकतेन जिवंक वारी कश्ट मन जाती कडेन बरें व्हटल्यांक कांय डिमांड्स नात आमकां जाय जाल्यार आमी बरेंकन पोसता सो बरो मोग करता कितले जाण आतां वयर घालतात फाल्यां तांकां हांवें दिता गी हांवें आनी एक सांगलें पिडोफिलिया आशिल्लें ओके पिडोफिलिया आशिल्ले तेय पाप कश्ट जातात तांणी काल्या कश्टाचे तांकां दुसरी वाटच ना तांची लैंगिकता जिवंक तांकां कित्याक कुटुंबांत नजो आमी जाल्यार आमकां भुरगीं दिता तांकांय आमी कानून करया गी सवाल आनी हेर खंयचीय कारणां घेवन मनीस येता आतां स्वाभावीक जावन क्लेप्टोमेनिया म्हणटा जल्मातावन तांकां सोरची संवय कालें करचें बाबा बारीक कश्ट जाता देखून आमचे वस्तू सोरूंक दिवया कानून करया आमी हांवें देखून सांगचें मनशांच्या बायोलॉजी ऑर भोगना ताचे प्रकार आमी सोमा म्हणून काणून करून तांकां परवानगी दिवची अशें जाल्यार संगतीक कारण जाता देखून हांवें वडोल सांगलें साबार संगती आमी सांगाता दवरून बरोवन पळोवन करूंक जाय ओके अशें जाल्यार काणून आयलें तर कुटुंबांकय पावतीत कुटुंबांकय पावतीत अशें जाल्यार काणून केलें तर देवातय आमचो संबंद खंय उरत आमची संस्कृती खंय पावत अशें जाल्यार पुरो साबार सवालां घेवन आमी हें करचें पडटा उरल्यांक एक स्कांदल जायत गी असले संगती थंयसर नात एकच काल म्हळ्यार 60,000 मेजॉरिटी ओपता देखून आमकां कितें म्हणून वय वय आनी गजाल सत वा फट वायट वा बरें हांगासर ना देखून आतां आमी मुखार जायत्यो संगती आमी सोमा म्हणून करचें पडटा कित्याक म्हळ्यार मेजॉरिटी हें जाता देखून सारकें सूख 100 जाणांनी सारकें म्हणून सांगलें आनी एकल्यान मात सूख म्हणून सांगलें देखून तें सारकें या सूख तसलो वाद मॉरॅलिटीन त्या नैतिकतेन त्या ना सगळो संवसार उलटो रावलो जाल्यार जर देवान आमकां सांगलां म्हज्या कोशेडदान तें आसा पवीस सभा जर शिकयता आमकां सकयल उलटा रावल्यार आमी देवा खातीर त्या लोकांचे विरोध रावचें पडटा सत आशिल्लें आमी सांगचें पडटा देखून ही कानून केलां देखून तें सारकें हें वाद न्ही कित्याक म्हळ्यार आमी आतां आनी मुखार मस्त संगतीन घुसपडटले कित्याक म्हळ्यार कानून करयेत आमकां म्हणल्या खातीर देखून म्हजें चिंता इतलेंच हर एकल्यांनी चिंतूंक जाय कित्याक म्हळ्यार हें देवाक मानवचें गी म्हजे संप्रदाय म्हज्या संस्कृतेक आनी ह्या संवसाराक फायद्याचें गी म्हणलें आमी चिंतून पळोवंक जाय तर न्ही तर खंयचेंय काणून तें आसूं दी तें म्हज्या लेकार सारकें न्ही मोगाच्या न्हू आज आमी नितीशास्त्रांतले साबार संगती जाणा जाल्या हांव एबॉर्शन पवित्र सभा ह्या विशयांत कितें म्हणटा आनी ताज्या उपरांत तृतीय लिंगाची मनशां तांकां आमी कशें पळोवंक जाय आनी तशेंच सालिंग कामे हें सक्कडी सांगतात देखून सारकें असलें चिंतप सामान्य देवाक खंयचें मेसवता तें सारकें असलें साबार संगती आमकां मानादीक दोतोर लिओ लासरादो हांणी आज आमकां बरी समजण दिली अपूर्वयेन स्पश्ट रितीन आमकां समजण दिल्या तुमच्या सगळ्यांच्या नांवान मानादीक दोतोर लिओ लासरादो हांकां हांव देव बरें कर म्हणटा थँक्यू फादर थँक्यू तुमकां आयच्या ह्या संवाद कार्यक्रमाच्यान कितेंय इसारूंक आसा जाल्यार तुमी आमकां WhatsApp करून इसार येता 9449821580 आनी तशेंच 9449825580 आनी ईमेल onilds@gmail.com तर परत मेळटा पर्यंत तुमकां समेजता की देव बरें करूं समट आणि सावाला
संसार जाता असताना सडय आमचो भावार सस्वा खडा तितलो भाव वाटतासल्यान कडपा सारक्या भावार्थान वाडल्यार खऱ्या भावार्थान सदा मागल्यार मागलेली मेळटली मुळा सोम्यान सोम्या सडय आमचो भावार सोम्या सडय आमचो भावार सोम्या सडय आमचो भावार सोम्या सडय आमचो भावार मुरी माईक उलो मारता असताना सडय आमचो भावार संत भक्तांची जिणी नियाळताना सडय आमचो भावार आराधन नवीन भक्तीन करता असताना सडय आमचो भावार मागणी रसार करून परताना सडय आमचो भावार सस्वा खडा तितलो भाव वाटतासल्यान कडपा सारक्या भावार्थान वाडल्यार खऱ्या भावार्थान सदा मागल्यार मागलेली मेळटली मुळा सोम्यान सोम्या सडय आमचो भावार सोम्या सडय आमचो भावार सोम्या सडय आमचो भावार सोम्या सडय आमचो भावार समर्थ आणि सवाला दर एका आयतारा संजे 8 वरार तुमच्या डिवाइन वर्ड टीव्हीचेर कॅनरा कम्युनिकेशन सेंटर आणि सांत आंतोन आसऱ्याच्या फेसबुक आणि यूट्यूब चॅनलाचेर राखून रावात. तुमच्या सवालांक जापी आपणायात. दुबाव पयस करा आणि क्रिस्ती जिवीत ग्रेस्त करा.